रस्ते सारखे करचे म्हणून शेनवारा गोंयांत 2 सुवातींनी आंदोलनां जालीं। रायच्या लोकांनी थळाव आमदार अलेक्स रेजिनाल्डा सयत रास्ता रोको करून मडगांव ते फोंडे मार्गावेली येरादारी बंद उडयली। ताळगांवचो रस्तो सारको करचो म्हणून दुर्गावाडीचो विजय पालेकार हो तरणाटो उपासाक बसला। रस्त्यावेले खड्डे एक दीस लोकांक खड्ड्यांत घालतले म्हणून लोक उलयतात। रायच्या लोकांनी शेनवारा रास्ता रोको आंदोलन केले। जायका प्रकल्पा खातीर फोडिल्लो रस्तो सारको करचो अशी लोकांची मागणी आसा। has given assurance that he will start the work tomorrow and the deputy collector was there present. If he doesn't do it, we will come again tomorrow and stop the road. So will not tolerate this thing. लोकांक जाय त्रास जाला आणि त्रास जाता आसतना it is a very serious thing की लोक पडटा हिंगा। रस्तो सारके करपाचे काम फाल्याच्यान चालू जातले अशें मडगांवचो उपजिल्लोधिकारी उमाकांत कोरखणकारान सांगले। काम हे रस्त्याचे आसा पळय ते फ्रॉम टुमॉरो ऑन द डेव्हलपमेंट टू स्टार्ट वर्क ऑफ रिपेयरिंग एंड देन आफ्टर इट विल टेक सम 45 to complete its work and they have already assured जायका was the conductor of the जायका so फाल्याच्यान हे काम आसा पळय ते सुरू जातले कमेल म्हाका डिले जालो हातीन सायडीन टुमॉरो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट द वर्क। सिवेज पायपां घालपा खातीर दुर्गावाडी ताळगांवचो इबाडिल्लो रस्तो सारको करचो म्हूण विजय पालेकार उपासाक बसला। ताळगांवचे हेर सगळे रस्ते सारके केले मात दुर्गावाडीचो रस्तो सारको करूंक ना अशें विजयाचें म्हणणें। गव्हर्नमेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की आज सकाळी 9:30 मेरेन तुमी जर रिस्टोर करिना पोजिशन जावं की तुमी आमकां कांय कमिटमेंट दिना जाल्यार आमी 10 आयज उपोशण सुरू करतले म्हणून 9:30 पर्यंत गव्हर्नमेंटान कांयच एक्शनूय घेतलें ना आनी कोणाचें आमकां कांय कम्युनिकेशन ना तेन्ना 10 आमी उपोशण स्टार्ट केलें। आता हो रस्तो जवळजवळ 1.5 किलोमीटरचो आसा। 1.5 किलोमीटरच्या रस्त्याचेर गाडी चलोवपाचें सोडून दी इवन चलपाक पॉसिबल ना। जो पर्यंत गव्हर्नमेंटा कडल्यान म्हाका कमिटमेंट मेळना तो पर्यंत हांव म्हाजो हांगा स्ट्रायक असोच कंटिन्यू दवरतलो। आय विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। प्रुडंटा खातीर रायच्यान सावियो डायस आनी ताळगांवच्यान चेतन गांवस। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान माफी मागची आनी मंत्रीपद सोडचें अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। आपूण हिंदू ख्रिश्चन अशें वक्तव्य फ्रांसिसान केल्लें। फ्रांसिसान आपलो आत्मो भाजपाच्या विचारांक विकला असो आरोप राष्ट्रवादीचो मुखेल म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलून केला। हेर ख्रिश्चन आमदारांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची अशें ट्रॉजनान मागलां। दीपक ढवळीकारान गोंय विधानसभेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अभिनंदन प्रस्तावाचेर भाशण करतना भारतान हिंदू राष्ट्र येतले असो आशावाद व्यक्त केल्लो। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान दीपकाक तेंको दिल्लो। भारत हिंदू राष्ट्र आनी आपुणूय हिंदू ख्रिश्चन अशें वादग्रस्त विधान फ्रांसिसान केल्लें। फ्रांसिसाच्या ह्या वक्तव्यावेल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीन ताचो राजीनामो मागला। द स्टेटमेंट ऑफ द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर that he is a Christian Hindu is obnoxious, in particular to the Goan Christian community. And it also exposes nakedly that Francis has sold his soul to the BJP ideals. NCP demands that he resigns in 24 hours, failing which the chief minister should sack him. If not, it only becomes further proof that the chief minister has threatened him to say it, if not his skeletons that are opening out in the revenue department under different comunidades will be exposed. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गोंयांत प्रादेशीक आराखडो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर बांदकामांनी नेट धरला। 2 वर्सां जालीं तरी पर्रीकार सरकारान प्रादेशीक आराखडो दिवंक ना अशें सिटीजन ऑफ गोवा म्हणटा। सरकारान 2021चो आराखड्याची अधिसूचना रद्द करपाकूय कांयच केल्लें ना। 2011 आनी 2021चो प्रादेशीक आराखडो करपी समित्यांची सीबीआय चवकशी करची अशी मागणी संघटनेन केल्या। पर्रीकार सरकारान गोंयकारां खातीर बेगोबेग नवो आराखडो करून बेकायदेशीरपणां थांबोवची अशी मागणी संघटनेन केल्या। तुमकां विशय स्पश्ट जालो आसतलो। फायनली आमी सगळे जे 40 MLAs आसा तांकां अपील करूंक सोदता की जेन्ना आतां ते असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान जो कॅप्टन होल्ड हो जो रिजनल प्लॅन दवरलेलो आसा सगळ्यांनी मोठ्या आवाजान हो रिजनल प्लॅन आसा तो गोंया खातीर घातक आसा तो डिनोटिफायड करचो म्हणून सगळ्यांनी आपलो डिमांड घालचो की हो जो रिजनल प्लॅन आसा 2021 तो जाता तितले बेगीन डिनोटिफाय करचो। सीएमान काल स्टेटमेंट करता सीएम की तो पयलीं म्हणजे तो मायनिंग इश्यू सॉल्व करतलो आनी मागीर तो खंय 3 म्हयन्यानंतर मागीर तो आरपीचो विचार करतलो। आमकां अशें दिसलां की सीएमाचो हो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी गोंयकारां खातीर घातक आसा। जे इल्लिगल गोश्टींनी जे सगळे गुंतलेले आसा अधिकारी आसूं मागीर ते कोणी MLA आसूंक शकता तेंचेर सीबीआय एन्क्वायरी आमकां जाय।
आमी 1 म्हयन्याचो आतां पिरियड दिता तांकां. 1 म्हयन्या भितर कितें ते लोकांक गोंयच्या लोकांक तेणी ओपनली येवन हें सगळें सांगपाचें. 3 म्हयन्याचो तेणें जो टायम घेतला तो आमकां मान्य ना, लोकांक मान्य ना. घेऊया एक विराम.